आयच्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरान अशें दिसता की सत्यमेव जयते म्हणटा ते सदांच जाता. सत्यमेव जयते म्हणटा ते टेम्पररी अनाउन्स करपी मुख्यमंत्र्यान आता रिजायन जावपाक जाय. हे सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टान जे सांगिल्लें हे अपहोल्ड केलां आनी ताजे फुडें स्ट्रिक्चर दिल्या की असलो लाचार आनी फिक्स जाल्लो स्टेट इलेक्शन कमिशनर जो लॉ सेक्रेटरी आसून स्टेट इलेक्शन कमिशनर म्हणून काम करतालो हाका इमिजिएटली काढून नवे एससीसीक अपॉइंट करपाक जाय हे तांणी आदेश दिले. म्हाका दिसता आज खरें सत्याचें जैत जालां. आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती. भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटाणे बहुजन समाजाक एम्पावर करून पयलें डेमोक्रेटीक रेव्होल्युशन आमच्या देशांत केलें. खरें बहुजन समाजाची रायज म्हणटा ती भाऊसाहेब बांदोडकरान पयली केली अशें म्हणटात. ह्या बहुजन विरोधी सरकारान जे लोकांनी 12% एसटीक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी 27% ओबीसीक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी बायलांक 33% रिजर्वेशन जे आमची घटना दिता तांकां दिलें ना, ह्या सरकाराक आज सारको ताजो जागो दाखयलेलो आहा. मुख्यमंत्र्याक मातशी पसून जर लज आहा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावंक जाय, नाल्यार बीजेपीच्या हायकमांडान ताका काडूंक जाय. कित्याक हांगा जो सरकार आसा हो सरकार इलेक्शनां चिटींग करून जिखूंक सोदतालो, लोकांक फटोवन जिखूंक सोदतालो, कॉन्स्टिट्युशनाक फटोवन जिखूंक सोदतालो. हे सरकाराक तांचो खरो जागो दाखोवन दिल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता एक गोंयकार हायकोर्ट जुईजान जे जजमेंट दिलें हो सुप्रीम कोर्टान अपहोल्ड केलो आनी आमचो आदवोगाद जो आशिल्लो हो एक खरो गोंयकार जो आदलो एएसजी आशिल्लो आनी जो गोंयचो एजी आशिल्लो आनी खरें आपलें गोंयकारपण दाखोवन दिलें आहा. हांव तांकां सलाम मारतां कित्याक तांणी आज खरी लोकशाय गोंयांत रिस्टोर केल्ली आहा आनी प्रमोद सावंताक ताचो जागो दाखोवन दिलो.